बाबा म्हाका मातशें रोप दिवपाक हेल्प कर मरे. आता आता हांव भायर वचपा मगे आणि तू सांगो तशें करून म्हाका रोप दिवपाक वाडगे आमचे तेंपार पुरो 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 तुगे किर्याक न्हू हांव हिंगा तुगे पायकू सांगता रोप दिय म्हणून. हे ऐक रे आज पैजा बारा नाईट आउट आहा वेलकम टू द पार्टी बेब येता हांव. तू वयता. अरे माझ्या फ्रेंडा मेळ्ळ्यात गो. बेब तू विसरलो टुडे वी प्लॅन समथिंग नाईस अँड रोमॅन्टिक. इसरलो पूण तूं टेन्शन घेनाका तो प्लॅन कॅन्सल करतो. एक काम कर थिंग भितर मरे हांवें कितें दवरलो हा तूं तें घाल आनी यो आय वेट फॉर यू. ए हांव येयलो ती सांगितलं मुगो आज तूं मुडा म्हणून चल हेच करपाक मुडा हांव. ए कितें गो A romantic plan. केसो शी आता जाणटी पिराय म्हाका हिंगा. ओय बाबा रोप दिवपाक शिकिल रे तूं. आमचे तेंपार आमगे मायन कितें सांगल्यार रोखडी आयकताली आनी बायल दादल्यांगे आयकताली. तुक चोय बायलेगे जायन उरलो हा. हांवें सांगल्यार मातशें रोप दिय म्हणून आप फ्रेंडा मागीर भायर येता आपणा रोप दिवपाक कळटा आनी आतां उडी मारलो रोप दिवपाक न्हू. लॉज हा रे तुका लॉज आहा. अगो आयक गो चिताने कोण केले आनी कितें करपा जाय. आनी बाज कोण कोतलो पाय मुगेलो. बेगी बेगी बाज कर चेडो बायलेगे आयकन कितें कोत्ता चोय आनी चिता मातसो मीठ घाल रे तुक मारता हांव.